राष्ट्रपती पदार वेंचून आयिल्ली उमेदवार द्रौपदी मुर्मू हांकां गोंयांतल्यान 40 पैकी 28 मतां मेळिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। देखून विरोधकांची 3 मतां फुटल्यात आनी घडये ती काँग्रेसीची आसूंये ह्या चर्चेक नेट आयला। मजगतीं ही फुटिल्ली मतां काँग्रेस आमदारांचीच असो दावो गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केला। जाल्यार क्रॉस वोटिंग जावपाचेच आसले हें म्हाकाय खबर आसलें अशें विजय सांगता। पूण 3 परस चड मतां फुटपाची आसली मात ती 3ूच फुटिल्ल्यान हांव अजाप आसा अशेंय तो म्हणटा। आमचे हक्काचे 25 हे आमचे आयले। आतां एडिशनल 3 सुद्दां येवप हें तुवें आमी प्लस म्हणपाक जाय न्ही, कारण आमची वोटींग न्ही ती। काँग्रेस किंवा जे कोण आसा तांच्यांनी आमकां एक 3 मतांचें मतदान दिवन एक बरें, कारण तांच्यांनी एक बरें कार्य केल्लें आसा। आमच्या आमदारांनी सगळे 25 जाण एकट्ठा रावलेच, पण एडिशनल काँग्रेसच्या गटांतले 3 जाण ह्या सायडीक जरी मतदान केलें हें हांव अभिनंदन करता तेजें, जेणे कोणी मतदान केलें। हांव कोणें केलें तें हांव सांगपाक नको। म्हाका दिसलें कमी जालें म्हणून। आय एक्सपेक्टेड चड क्रॉसवोट जातले। काँग्रेस एक आसा, काँग्रेस एक आहा म्हणून जर तुवें आज हांगा सांगलें जाल्यार हें म्हाका रेवल्युशन, ही न्यूज म्हाका, ही खरी न्यूज। गोंयांत काँग्रेस एक आहा म्हणून जर तुवें सांगता जाल्यार ही म्हाका हें ज्ञान मरे।